Just imagine. Just imagine. Just imagine. प्रतिमा कुतिनोन काँग्रेस सोडली आणि आम आदमी पार्टी जॉईन झाला. राजेश वेरेकर गोवा फॉरवर्ड त्यांनी फाटी सोडली गोवा फॉरवर्ड आणि तो आता काँग्रेसीन जॉईन झाला. राजकीय शिमग्याक सुरवात जाल्या अशें म्हटल्यार जाता. आता राजेश वेरेकर फोंड्या काँग्रेसीचो लिडर जाल्यार मागीर रवी नायक गेला. रवी नायक कुणी कडेन आनी रवी नायकान कितें करपाचें तर दिगंबराकूच सांगून न्ही न्हू कितें तें. Just imagine. मॅथ्स किंवा केमिस्ट्री लेक्चराक भुरगीं फिजिकली क्लासरूमान प्रेझेंट असता पण मेंटली ती आनीक खंय असतात. तशेंच कितें रवी नायकाचें सद्या जाला. तो लास्ट 1.5 वर्सां फिजिकली काँग्रेसीन आसलो तरी ताचें तन मन आनी धन बीजेपीन आसा. धन आसपाना एक वेळ पण तन आनी मन आसतलें. फुडल्या इलेक्शनाक रवीक टिकेट दिल्यार पासून काँग्रेसीची नाका तेका घेवपाना खंय तो. अशी परिस्थिती फोंड्यात निर्माण करून दवरल्या ताणें. असेंब्लीन ते आयज हेवीट असलें तेन्ना सरकारा आड वोट करपाक रवी कदेली वयलो कसोच उडनासलो. 4-5 वेळा हांवें रवीक धेकणो घातला तेन्ना सरकारा आड वोटींग करपाक उबो रावलो तो आनी आतां तो फोंड्या बीजेपी टिकेटीर उबो रावलो. Just imagine. सध्या कोविडाक लागून म्हणजे सेकंड वेव जी स्टार्ट जाल्या त्या खातीर राज्यान शिगमो उत्सव कॅन्सल केला सरकारान. बाकी सगळे इव्हेंट अजून चालू आसा सरकाराचे पण शिगमो केल्यार कोविड वाडटलो. हां शिगमो केल्यार कोविड वाडटलो. शिगमो कॅन्सल जाला पण लग्नांचें कितें. कितल्या त्रासान तुमकां सांगता हांव. लग्न थारलें म्हाजें आतां. हांव हुंडो दिता अशें हांवें म्हटलें तेन्ना व्हंकलेच्या सायडीची लग्नाक रेडी जालीं. पत्रिका बी वांटून जाल्यो मरे आनी आतां हो पाड पडिल्लो कोविड आपली सेकंड इनिंग्स खेळपाक येयला परत म्हाज्याच लग्नाच्या टायमार. Just imagine. मिनिस्टर कॅन आय आस्क यू समथींग. फाल्यां नंबर कितें येतलो ओपन. 5 को शुअर मरे शुअर सांगता मरे तूं 5 को. सामकें हें कशें मरे आँखों की गुस्ताखियां तशें तें. ई बाबूश कोविड पॉझिटिव्ह जालो मरे न्हू. एवरीवन इज टॉकिंग हाव ही गॉट कोविड. कोण हू टॉकिंग. यू नो देम मरे. यू नो देम म्हणजे इन जनरल टर्म्स रे बाबा. ये इलेक्शन जीतने के बाद 100 लोकांक पागड्यो मारना इम्पॉर्टंट है क्या. इट इज इम्पॉर्टंट. ओके सो गुड न्यूज इज हांव लग्न जाता. म्हाजें लग्न आसा कांय दिसांनी. सो लग्न केल्यार जाता काय ना सद्या. माझें पर्सनल मत हा ते करूंक जाय. आनी सैरीगतीक गेल्लो तेन्ना व्हंकलेन रे हे अशें 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 मास्क घातलें अशें अशें आशे घालून भोंवल्यार कशें जातलें तें जायना तशें तें. सारकें अशें मास्क घालून दवरल्यार चली सामकी कार्टूनशें दिसतालें म्हाका. आनी मास्कान चलयेचें वयूय कळोंक ना. बरोबर. फेसबुकार पळयलां मरे लोक कशे भरा लग्न जातात. पळयलें. आतां काय बी जावं कोविड जावं सेकंड वेव जावं लग्न जावपाकूच जाय. कांय लग्ना खातीर कोविड वाडले. सो तूं कितें म्हणटा लोकांनी लग्न जावपाक जाय काय नाका. जावंक जाय. लग्न जाल्यार कोविड वाडना. लग्न जालें काय पॉप्युलेशन वाडटा. पॉप्युलेशन कशें वाडटा तेचो एक मरे इतिहास आसा. ना तूं म्हाका कोविडाचे विचार कितें आहा तें. कोविडाचेच सगळे उलयता रे हांव. लग्नाचे अशें विचारपाक येयल्लो हांव. सोड तुजी ती पिल्लां बीन अशें रे टॅबलेटी आनी मेडिसिन्स बीन लोकांक चालू दवर. आय मीन इंजेक्शन्स बीन. ओके. Just imagine. चर्चिल थँक यू फॉर कमिंग इन जस्ट इमॅजिन. इतलो असेंब्लीन बिझी आसतना पासून तूं आमकां टायम दिताय. हे प्रतिमान काँग्रेस सोडली आणि आम आदमी पार्टीन गेले. बेस्ट जालें. कित्याक रे बरें हार्ड वर्किंग. प्रतिमा तशें हार्ड वर्किंग आसलें रे प्रतिमा बाय. कितें सांग. कांदे गुंगट्याक घाल म्हूण कांदो सवाय गेलो ते कशें सवाय करतले. सिलिंडर माथ्या मार म्हूण घेन म्हूण
ते सिलेंडर सोय करून दाखवला लोक उडतात तुका लुईजिन फालेरो असेंब्लीन कसो उलयता सांग चर्चिल. लुजीन फालेर साक ऑल उलयता. अरे तो व्हडले उलयना रे एक्चुली. तो मरे सारको पॉलिश्ड आनी स्लो उलयता. स्पीकर सर आय वूड लायक असो रे सामको पॉलिश्ड उलयता. लुजीन फालेरान लुईजीन मातसो क्लासी पॉलिटिशियन कसो रे, म्हणजे प्युअर इंग्लीश उलोवपी. अरे हा पण जे दिगंबर 2 मिनटान सांगता पळय ते सांगपाक लुईजिनाक अर्दे वर लागता. इट्स बिट बोरिंग बट लागता. तूं एक मरे कितें एक कितें माहिती एक तूं कितें माहिती का चर्चिल तुका याद बी उरना आतां. तूं मरे जाणटो जालाय. हांव जाण जाल्ला तुज्यान भुरगो हांव. हय मागीर सांग मरे हांव कोण तो. एक गिरगिरे सामकें लॉक किया जाय. सामकें सेकंड पॅक करून धाडलो मरे म्हाका घरा तुवें. Just imagine. मित्रांनो शिमग्याचो वदळ एक विशय येयल्लो. सध्या शिमग्याचेर एक वॉट्सॅप व्हिडिओ कोणें काडला तो म्हाका खबर ना. ओरिजिनली कोणें सगळें कॉन्सेप्ट केला ते कोणें केला तांकां सलाम सारको खरेंच. इतलो सारको बरो फनी व्हिडिओ काडला ना तो तुमकां दाखयता. वॉट्सॅप जाता एक बरें व्हायरल जाता शिगम्याचेर अशें बावले बावलेच उलयता. आनी कोणें केला क्रिएट केला पळय ते क्रिएटीव टिमीक ते भुरग्यांक हॅट्स ऑफ. गाइस अरे तुम्ही जाणा सोशल मीडियाचेर येयला शिगमो कॅन्सल म्हणून मरे. किरा अगे बाय शिगमो कॅन्सल आम्ही कितें करपाचें. शिगमो कॅन्सल मरे. आता कितें करपाचें. आता आमी एकटे रावले कोविड जातलो मरे. कितें करू. कितको खर्च केला तो कितें करपाचें आमी. वाट लायली गव्हर्मेंटान. आमकां जाय आमकां जाय शिगमो आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय शिगमो आमकां जाय. Just imagine. तुमकां हांव एक गजाल खास करून सांगपाक सोदतां मित्रांनो. म्हाज्या न्हू उब्या आयुश्यान हांव केन्ना तितलो सरप्रायज जावंक ना जितलो शुक्रारा एसेंब्लीन सुदीन ढवळीकराक इतल्या क्रोधिस्त अवस्थेन पळोवन जालो. सुदिनाचो हो अवतार पळोवन शॉक मार सारको हांव. 4 वर्सां फॅक्टरी बंद आसा. 4 वर्सां कोणीच नोकरी करून उडयल्या. तू आज क्वेश्चन फॅक्टरीची नोकरी करून उडयल्या. 4 वर्सां फॅक्टरी बंद करप. 4 वर्सां तुम्ही कितें करता. फॅक्टरी कशी बंद ऑलरेडी ओव्हर नुकसान कशें करता सांगा आमकां आन्सर जाय. शेतकऱ्याक त्रासा उडयल्या शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या. शेतकऱ्यांक त्रासा उडयल्या. सर आज भारत बंद 4 वर्सां ह्या लोकांनी त्रासा उडयल्या. शेतकऱ्यांनी भारत हो बंद प्रश्न केला. जनतेचो आसा शेतकऱ्याचो आसा. मोगो पक्षान राग सगळ्यांक येता. थोडे तो दाखयता थोडे तो लिपयता तर थोडे राग मॅनेज करता. कंट्रोल सारको. मायकल लोबोक सद्या खूब राग येता खूब राग येयला ताका पण तो राग मॅनेज करता. आनी हाचें लायव्ह एग्जाम्पल हांव दिता न्हू तुमकां. हांव बेश्टें उलयना केन्ना. पयर एका सरकारी सुवाळ्याक मुख्यमंत्री आनी सगळे कॅबिनेट मंत्री हजर आसले. सगळे अशे स्टेजीर सामके हांसत कळत मिक्सअप जावन सामके अशें हें करताले. पूण थंय म्हाका मायकल लोबो बरो दिसोंक ना. मायकल वॉज नॉट हॅप्पी देर एटलिस्ट म्हणजे आय फावंड दॅट. Just imagine. म्हणजे पळय कशें कितें जाणा पयलीं मायकल येयलो ताणें पळयलेशें आय केम आय कॉन्कर तशें आनी मागीर साडीक सो गेलो. हरशीं मिडियाक पळोवन हांसपी मायकल आयज वेगळ्याच मुडान सीएमाचेर आनी सरकाराचेर सामको बेजार आसा. हें इतलें दाखोवया नाका म्हणून एक फॉर्मेलिटी म्हणून मायकलान मागीर समयी प्रज्वलन करपाक लिटरली हातभार लायलो सारको. जेन्ना फोटो सेशनाचो टायम येयलो तेन्ना मायकल पळया तुमी एकटोच फाटल्यान फाटल्यान वयता फाटल्यान फाटल्यान रावतना सारको हांगासर तुमी पळया दिसता तो. सीएमान सांगल्या उपरांत नेमसेक बेश्टो येवन फुडें लायनीन रावलो. हेचो अर्थ असो जायना की सीएमान मायकलाक लायनीर हाडला. लास्ट पळयात कसो मायकल एकटोच दुसऱ्या वाटेन वयता. म्हणजे वायल सगळे मंत्री एका वाटेन वयता जाल्यार मायकलान आपली एक दुसरीच वाट धरल्या. लिटरली तेणी दुसरी वाट धरल्या. सो हाच्या ह्या अशा बिहेवियर वचून म्हणजे मायकलाची लक्षणां म्हाका बरी कितें दिसना. म्हणजे कितें ती कळटा रे पण बट इफ इज थिंकींग
of some plot in his mind, then it is fine. But if Michael is plotting something in his mind, then it is a bad sign. कोणाक ती आमी कित्याक सांगू? Just imagine. पोरू जामावले गुलाल बनवपाक गेल्लो हांव. तेन्ना आमचो मडगांवचो बाब यतीन फळदेसाय, बरो बिल्डर तो, बरो इश्ट आमचो भुरगो, ताणें म्हाजो थंय मिमिक्री एक हांवें बारीकशी केल्ली, तो तेणी शूट केल्लेलो. ह्या वर्सा काय जामावले दाम बाबाल्या गुलालाक धुळवट ना. सो पोरची धुळवट पळोवन पळोवन पोरच्यो यादी तश्यो ताज्यो करून करून मनाचें म्हाजें सांत्वन करतालो. बरोच रंगलेल्या अवस्थेन केल्लेलो म्हाजो हो पोरच्या वर्साच्या गुलालाचो स्पेशल तुमच्या मुखार. Just imagine. आता माझं ऑल टाइम फेवरेट ज्याच्या खातीर हांव फेमस जालो आनी म्हाज्या खातीर तो एका टायमार CM जालो तो म्हणजे पार्सेकर. अरे आयज हांगा जामावले पयल्या फावट पावलो, मजा येयली. आनी हो यतीन हो भुरग्यांक मरे सामको म्हणजे सारको लायक सामको भुरगो वाट लायना वाट दाखयता. जो मनीस हुर्राकाची वाट दाखयता तो खरो मनीस, कित्याक सिजनल तें. आनी एक कोरोना आगो बाये सरोत ना हांगा कोरोना भंयकर. सो हांव म्हणटा फार्मासीन सॅनिटायझर उपलब्ध ना जाल्यार भाटयेर वचा, फेणीचो इल्लोशे 2 थेंब घ्या, हातीक चोळा आनी पळया कसलो वास येता तो. कोरोना खंयचो, मलेरिया, डेंगू, जळार सुद्दां लागीं, बायल सुद्दां लागीं येवची ना. कितलो बरो सॅनिटायझर लास्टाक सोपट्याकूच टिकेट दितले. अरे कितें चल्ला सद्या? उर्राक 150 रुपया बाटली म्हणजे काडले गोंयकारपण. हे गोंयकार गोंयकार सोरेपण स्वर्गाकण पण. अरे कोरोना म्हणटा पळय ते गोंयान कशें येवपाचें ना. कित्याक तूं आयज खंयच्या एरियेनच्यान भोंव, भाटयेचो आनी काजीचो वास घमघमता पळय. अरे आमकां काजीनी घुसोवंक मेळना, कोरोना हांगा खंयच्यान घुसतलो काय म्हणटा. कितें बरो हांवें सदांच सांगलां, हांव सदांच सांगिनासता, सदांच दाम बाबालो आशिर्वाद म्हाजेर आसा. हांवें सदांच सांगलां, कितें सांगलां तें याद जायना, सोडून दी. हांवें दाम बाबाला गुलाल. आम्ही फक्त जय रामनाथ दामोदर महाराज की जय बजे आणि घरास बजे. हो गुलाल तुमका याद उरतलो. सगळीकडे आला ऑलरेडी हांवें सांगला गुलार सगळ्यांक व्हडलो. गुलार करपाक जाय. इट हॅज टू बी डन, इट हॅज टू बी डूड इनिशिएटिव्स ऑलरेडी अल्सो. गुलार करपाक जाय, साखळे जाता पण जामावले व्हडलो जाता. करपाक जाय, जावपाक जाय, हे इनिशिएटिव्स दिवपाक जाय, करपाक जाय. उबे बाबा एक साइड बॅटरी कितें ते सर पण बीच ग्राउंड फातोर्डा ग्राउंड. अरे बाबा एक साइड बॅटरी, दोन्ही साइड बॅटरी घाल मरे. कित कोताय हां हिंगा यो भाई और बहनों, हम मोदी है. हम कौन है? हम मोदी है. अरे म्हणजे कितें ह्या आडीक काँग्रेस, ह्या आडीक BJP, आपण मोदी पडला म्हणटा. तुमकां कितें दिसता तो मोदी म्हणटा म्हणून. Just imagine. हो जालो जामावलेचो गुलालाचो म्हाजो एक रंगलेल्या अवस्थेतलो आनीक म्हाजो रंग. आता तुमकां दाखयता सद्या असेंब्लीन चलता तो पॉलिटिकल शिगमो. राजकीय धुळवट चालू आहा सद्या असेंब्लीन सामकी. Just imagine. Raids, and it's going to be excuse me, please allow me to ask the question. I'm not talking to you. Most of it. Okay, that's fine. I'm talking about private land because in my constituency, Kortaling Puppet of the central government and sacrificing local interests. Please go to the seat. Please go to the seat. Please go to the seat. Yeah. There are 13 days. There are 13 working days. Wait, no. There are 13 working days. There are 13 working days. House is adjourned for 15 minutes.
अशें दिसता की आमी आनी तुमी वावर काडटात कोंकणीन सादें म्हणलें जाल्यार हो एसेंब्लीचो वावर काडटात कशी तरी लास्ट बजेट कशें तरी सोंपोवन या जरा तुमचे कोण अर्ध जाण कोण उलयत ना अर्ध जाण अडानीची सुपारी घेतल्या दिसता तूं कितें सांगता तें आयकूं नाका स्पीकर सर बीएससी असलो तो आता हांगा उलोवपाक मेळना कितें उलयता आमी म्हणून बीएससीच्या डिस्कशन आसा मुख्यमंत्र्यान कशे भशेन वागलो आता तेणे म्हणले आमी म्हणल्यार तो भडकता आता तेणे कितें म्हणले तुम्ही वचपाचे आसा न्ही हो लास्ट बजेट आनी कितें पॉलिटिकल कमेंट मारता तूं उलयता बीएससी डिस्कशनां जाला ते प्रत्येक पार्टी तुम्ही वयता तुमचे येयना तुम्ही आड पडले कोण आड पडले म्युनिसिपल इलेक्शन हाली जाला थिंगा कोण आड पडले मेजॉरिटी 5 5 कोणाचे आयले आमच्या पक्षाचे येयले कोर्ट जस्ट सिट डाउन where you all have got a slap on the face your government went there with everyone what happened you all did not all you all judicial try to decisions cheat. are not You all slaps. can't every day is not a Sunday Judicial decisions, if they are considered as slaps, then people like you would have been sleeping forever or not being there in politics. You will not get a clear print. Oh, I don't know if his number also might have changed of the specs. So otherwise he'll have to get a magnifying glass to see the small letters. He knows what is the difficulty. He's an educated person. He has been the former chief minister. ड्रामा करपा जाय म्हूण ड्रामा असेंब्लीन केले म्हूण जायना आपल्या वाचपा येना उत्तर दिता जाल्यारूय there is a deviation from the topic जाल्यारूय it is about the question you are only trying to score brownie point of order not fair speaker point of order please no my request is please don't shower me with any of these good words from you but whatever you have wished me during the recess, thank you very much. After, just before the first session, and I say that in that case, I want it is not required. पार्टी लेवलाचेर yes as request पार्टी लेवलाचेर तुम्ही उलया हांव उलयता if Churchill wants Churchill रोहनाक जर 1-2 मिनटां उलोवपा जाल्यार 2 मिनटां रोहन काय हरकत ना हांव उलयता बजेट हा तुका येसा तुगेले खूब फाटले पेक्षा तुगेले आतां आरोग्य सुदारलो आयज बरो दिसता भुरगो कसो दिसता आयज आयज हय आयज पळयात तुमी तेकाच पळयात हांव तशें तें उलयतालो हांव तेका सांगलां तूं आतां पयलूच असो ना तूं तुगेलें कितें वायट दीस आशिल्ले ते कोरोनान व्हेले आतां तूं सामको बरो जाला भुरगो जाला सो यू कॅन कंटिन्यू अनदर कितले वर्सां तुजें राजकारणां येवचें अशें देवा कडेन म्हाका म्हाज्यान शब्द सुविधान थँक्यू that you have to tell you are ready to contest again because we want you in this August House to guide us and you can never know what can happen. You may again lead this state for the coming tenure. God knows which side. Thank you, Speaker, sir. ना हांव ल्हान आसतना तेन्ना गेलो म्हणजे ल्हान म्हटल्यार 20 वर्सांचो आसलो तेन्ना तू मदीं उलोव नाका हांव तुज्या डिपार्टमेंटाचें उलयतां कारण तुवें पयर लोकमताचेर कविता वाचली तुगेली हांवें लोकमता वयले कवितेची पावर डिपार्टमेंटाचे ज्या दिसा डिमांड आसा पळय तुमकां सगळ्यांक सांगता कारण पयले 2 वर्सां ताणें बरें काम केलां 1 वर्स आनी त्या नंतर ही जी कविता आसा पळय ताचो अर्थ तुमकां हांव पावर डिमांड आसा पळय त्या दिसा सांगता बरी कविता केल्या हांव नकळो ताणें कोणा कडच्यान बरोवन घेतल्या जाल्यार पूण सुंदर कविता केल्या 4 पॅरा मराठींतल्यान बरयल्या आय एम प्राऊड ऑफ हिम पूण ताचो अर्थ ताका खबर आसा की नकळो पूण हांव सांगता कंप्लीट करता मागीर तुमी उलया न्ही कंप्लीट करता न्ही थंय दवरला पिकास खंटासतना जळून मरपाचें कितें करपाचें म्हण हें ना प्लॅन ना फोंड्या घालता पुचड्या घालता केन्ना घालता प्रोविजन केला फायनान्सान बसून न्हू उबो रावन सांगा तू बस न्ही हांव बसता तूं उबो रावता तेन्ना हांव बसता सांग मरे तुमी कितें करता रे फकाण करता रे अरे बरें तेच सांगता तुका हांव PWD 1B पयलीं 1A म्हणून 1A म्हटलें मला 1A येयलो तो 1B बी म्हटला हय बी म्हटला बी बॉम्बे बाणावली सर हे
ते दोगूय हे पळय प्रसाद ते दोगूय तुझे मित्र ते म्हणतात बी म्हटला म्हणून आय डोंट नो बे बी मरे माझं काही ना सभापतीचा विषय हा चर्चिल कम ऑन आन्सर उलय आळ पडलो हा ए बी पण म्हणा बॉम्बे म्हणा बॉम्बे बॉम्बे म्हणा बी झालं ना बेणावली चला बोस रे कालच्यान सरकार म्हणटा रिसोर्सीसाची बजेट स्पिचीन सगळें आहा की रिसोर्सीस ना म्हणून आमचे कडेन हे तुवें घेतलें जाल्यार जालें मरे स्पिचीचेर ताका सांग हांव उलयता म्हणून सांग बजेटाच्या वेळार उलयता ह्या क्वेश्चनाचेर हांव उलयता हय पण तुका पयशे रिकवर करपाचे ना अश्युरन्स ती केन्ना करता केन्ना स्पीकर सर ह्यो ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो कंप्लीट जातल्यो पळय न्ही ह्यो रिकवरी खातीरच आसा आनी डेफिनेटली आमी हायकोर्टाक एफिडेविट दिल्लें आसा आमी हायकोर्टाक एफिडेविट दिला आमी रिकवरी करता स्पीकर सर एक मिनिट जय साळोकर यू वॉन्ट टू आस्क स्पीकर सर अशें दिसता की मुखेलमंत्री मायनिंग ट्रिपी कितल्यो जाता तातूंत चड इंटरेस्ट तो चुकीचो आरोप करता हांव परत सांगतलो तेका सांग स्पीकर सर उलयता आसतना मायनिंग आमी बंद करूंक सोदीत ना हांव परत सांगता ताका सारकें स्टार्ट कर म्हणटा सारकें स्टार्ट करता हांव स्पीकर कशें आतां चलना तें न्ही साऊथ गोवान प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचेर डंपिंग जाता What is your department doing? हांव गुरका वचून थिंग रावतलो केन्ना माले ते तुका सांगपाकू स्पीकर सर आमची जमनी आसा तातूंत ताका सनातनची बिल्डिंग 5,000 रुपया स्क्वेअर मीटर पडटलो सनातन आमी बऱ्या पडटा ते राखपाक ते पुलीस येयल्यार स्पीकर सर आमी सनातनाची आनी वचनी आनी स्पीकर सर आय एम करेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट कोचे नेक्स्ट स्टेप I will put the statement of vote on account statement for आणि लॅपटॉप इट इज अवेलेबल ऑन लॅपटॉप लॅपटॉप करू नका who has got the time to sit on the laptop नोटेड म्हणजे कितें नोटेड हा बोर्ड मध्ये विस्तेतींग उबो रावन नोटेड म्हणून कितें तुझ्या म्हणण्याची ताणें दखल घेतली द हाऊस कंडक्ट ऑफ द बिझनेस हॅज टू बी अकॉर्डिंग टू द रुल्स कायच्या काय कोण जाय तेन्ना कितें विचारता कोण जाय तो जबाब दिता बाजार करता असेंब्ली बेजार करू ना तुम्ही स्पीकर बाजार करता मरे बाजार केला अशें शिस्त पाड नाल्यार व्हडली शिस्तांचे उलयता तूं प्रिन्सिपल आनी तत्वांचे उलयता शिस्त कितली आशिल्ली पळय आमी पळयल्या स्पीकर सर फ्रस्ट्रेट जाला इतले शिस्त एका कितें शिस्त सांगपाची गरज ना आतां शिस्त कितली आसा ह्या लोकांनी म्हाका सांगपाची गरज ना शिस्त नो क्रॉस टॉकिंग स्पीकर सर आता मंत्री हांव आनी आवाज थंय चल्ला नाका जाल्लो अरे जवळ त्या वेळार तो 3 कोटी 3 लाखांनी रेडी जाल्लो 3 कोटी आज जाल्यार कितले जातले बाय 3 कोटी तूं 300 कोटी वयर हे करता आशिल्लो हय सारकें सर हेजे जे आसात हेजेर ट्राफीक बेगीन हो ब्रीज कित्याक फाल्यां चर्ची वयता आसतना वजनान तो कितें जावं शकता हो वयता ते वरच्यान रिजिनल तेन्नाय कितें जावं शकता कित्याक हे मोठे वजनाचे सगळे घटना घडली आनी तुमकां खबर आसा ह्याच सभागृहांत सगळ्यांनी उलयल्या की बार जे आसा नॅशनल हायवेक ते बंद करचे म्हणून आनी ह्या रोडाक 6-7 बार आशिल्ले आमचे धुळे धरून ह्या रोड पर्यंत तिस्क पोस्ट ऑफिस पर्यंत बार बाबा वार आनी हेका कांय ना रे तुजी गाडयेच वचना जाल्यार बाराचे कशें प्रश्न बस रे हांव कितें उलयलें नो रे तुवें आनी कितें उलयता स्पीकर सर हेणें लँड लोकेशन घेवन तो इतले वर्स करपाचो तो खूब सरोप इतलेच म्युन्सिपाल्टींतल्यान जायना तशें कांय ना ते बार खंय तुगेलो तुजे धवळेच्यान गेलो मरे तो बायपास रोड सगळो तो फोंडे सिटी पासून येना कोण तो जाण तो कितें पित्ते हांव जाणा स्पीकर सर सिरियस Just imagine. चल मित्रांनो फकाणां मस्करी एका वाटेन इमॅजिनेशन्स एका वाटेन पण रियलिटी ती रियलिटी
ज्या हिसपान लोक सध्या कोविड पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्या, केसी वाडटा दिसान दीस, म्हणजे ही शुअर 100% सेकंड वेव आमचो स्टार्ट जाला. सो मातशें केअर घेयात. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझर आणि जोर बीन आयलो, आंग दुखता, हे सगळे सिम्पटम्स दिसता, सोमते इमिजिएट हेल्थ चेकअप करून घ्या. टेक केअर एवरीवन अँड बाय. सी यू नेक्स्ट वीक संडे 7:30 ऑन प्रुडंट. ओके, टिल देन टेक केअर. Just imagine. Just imagine. Just imagine.